न्यायदानाची प्रक्रिया वेगवान करपा खातीर केंद्रान फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट स्थापन केल्यात। पूण गोंयांत मात फास्ट ट्रॅक स्पेशल आणि पॉक्सो एकूच कोर्ट आसा, पूण स्पेशल पॉक्सो कोर्ट मात एकूय ना। ल्हान राज्यांचो विचार केलो जाल्यार मेघालयांत 5 फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसात। दुसरे वटेन गोंया परस उणी लोकसंख्या आशिल्ले मिझोरामातूय 3 फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसात, जाल्यार त्रिपुरात 3 फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि एक पॉक्सो न्यायालय आसा। तेच बरोबर संघराज्य प्रदेश आशिल्ल्या पॉंडिचेरीतूय एक पॉक्सो न्यायालय आसा। देशभरातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्या फास्ट ट्रॅक कोर्टांनी आता मेरेन 2,99,624 केशी हाताळ्यात। स्थापनेसावन गोंयच्या फास्ट ट्रॅक स्पेशल आणि पॉक्सो कोर्टान आता मेरेन फक्त 95 केशी हाताळ्यात। हातून फास्ट ट्रॅक कोर्टान 61 जाल्यार पॉक्सो कोर्टान 34 केशी हाताळ्यात। दुसरे वटेन मेघालयान 647 आणि त्रिपुरान 438 केशी हाताळून बरी कार्यक्षमता दाखयल्या। तशेंच 218 फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि 74 पॉक्सो न्यायालय आशिल्ल्या उत्तर प्रदेशान आता मेरेन 82,661 केसी हातावेगळ्यो केल्यात। जाल्यार 101 फास्ट ट्रॅक कोर्ट आशिल्ल्या महाराष्ट्र आणि 45 फास्ट ट्रॅक कोर्ट आशिल्ल्या राजस्थानान न्यायदानाचे बाबतीत बरी कामगिरी करून दाखयल्या। न्यायदानाची प्रक्रिया फास्ट करपा खातीर भारत सरकारान 2019 फास्ट स्पेशल फास्ट ट्रॅक कोर्ट तशेंच पॉक्सो कोर्टाची स्थापना केल्ली आनी हेजो उद्देश असो आशिल्लो की जे पेंडींग ज्यो केसीस आसात त्यो खंय तरी फास्ट ट्रॅक करून बेगीन हाताळपा खातीर ह्या कोर्टाची स्थापना केल्ली। जाल्यार देशभरान समज आमी पळयलें जाल्यार आतां पर्यंत ह्या कोर्टाच्या अंतर्गत 2,99,624 केसी सुमार हाताळलेले आसात, पूण तितूंतल्यो फक्त गोंयान 95 केसी हाताळलेले आसात। आनी समज आमी बारीक राज्यां कडेन गोंयची तुलना केली, जी बाकीची बारीक राज्यां आसात भारत देशांतली, तेतून समज आमी गोंयची तुलना केली जाल्यार मणिपूर जे आसा, मणिपूर 172 केसी हाताळलेले आसात। मेघालयान 647 केसी सुमार हाताळलेले आसात। मिझोराम 242 केसी हाताळलेले आसात। नागालँड 68 केसीस हाताळलेले आसात। तशेंच त्रिपुरा 438 केसी हाताळलेले आसात। जाल्यार ह्या आंकड्यांनी आमकां कळटा की गोंयची जी रेट आसा, गोंय जें आसा तें खूब कमी अशें आसा। केंद्र सरकारान हे जे फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसा ते 2026 मार्च मेरेन तेजी मुदत वाड दिल्ली आसा। जाल्यार हेका लागून केंद्र सरकारान टोटल 1,952.23 कोटी सुमार बजेट मंजूर केल्लें आसा आनी तितूंतले 1,207 कोटी जे आसा ते निर्भया निधींतल्यान तांकां उपलब्ध करून दिल्ले आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश आदरकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।